मुणकाराचें घर आनी प्रशिक्षण यात्रा ह्या आदिवासीं खातीर 2 येवजण्यांची आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकारान सोमारा घोशणा केली। मुणकाराचें घर येवजणे खाला अनुसूचित जमातींतल्या मुणकारांक तो रावता तें घर विकतें घेवंक सरकाराचो अर्थीक आदार मेळटलो। प्रशिक्षण यात्रा येवजणे खाला आदिवासी भुरग्यांक सुटये वेळार अभ्यास भोंवडेर वचपाक सरकार आदार दितलो। ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक हे एका भाटकाराच्या भाटांत एक मुणकार म्हणून आसात, त्यामुळे अनेक लोकांची परिस्थिती जमीन घेऊन दुसरी घर बांधता ताका शक्य ना। भाटकार आणि मुणकारांचे अंजमनी ज्या तरेचे तांचे विषय चालू असतात की त्यामुळे ते तातूंतल्यान तोडगा काढून फुडें वचूंक शकतले अशाही परिस्थिती ना। केन्ना केन्ना कोर्टांत वता कारण तश्योच त्यो कळमेळ उरता। ह्या सगळ्या हातूंतल्यान की जमीन ना म्हणून तो घर बांदपाक की बाकीच्या ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान आमी एक ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करून मुणकारियल घर ही योजना आमी काढली आणि ह्या योजने अंतर्गत की रुरल एरियेक 300 मीटर स्क्वेअर मीटरची जमीन आसा, ह्या जमनीचे लागणारे पयशे आसा मुणकार एकटा प्रमाणे ती ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट दिवप आणि अर्बन एरियेक 200 स्क्वेअर मीटर एरियेची पयशे आसा की ट्रायबल वेलफेअर दिवन तांकां जमनीचे पयशे दिवप। त्या वेळार घर साकळा जर जायत न्ही जाल्यार आमची अटल आवास आसरा योजना ह्या योजने अंतर्गत की ताका घर बांदपा खातीर सपोर्ट दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची योजना आज आमी जाहीर करता की ह्या भुरग्यांक एक्सपोजर दिवपाक जाय। दुसऱ्या स्टेटींनी जें चल्लेलें आसा तें कळपाक जाय की ताका आपल्याक खबर आसा असो तरी फील ताका येवपाक जाय। मग त्या दृश्टिकोनांतल्यान 8वी ते 12वी पर्यंतचे भुरगे आसा की ह्या भुरग्यांक दुसऱ्या स्टेटींनी व्हरून स्टडी टूर वेगवेगळ्या कॉन्सेप्टाचो अभ्यास तांणी करचो। बट त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी ही योजना आज जाहीर केली आसा आणि ह्या योजने अंतर्गत की एक स्टुडंटांक 40 भुरगे आणि ताचे खातीर लागणारे 1 लाख रुपया दिवपाची योजना की ह्या योजने अंतर्गत आसपाव आसा। रानदुकरांनी उगेच्या शेतकारांक नाका शिवट केला। रानदुकर शेत पीक काबार करतात, हाचेर राना खात्याक कळून सुद्दां कांयच उपेग जावंक ना अशें शेतकार म्हणटात। राना खात्याचे अधिकारी रानदुकरांक मारपाक दिनात, पूण शेत पीक साल्वार करपा खातीर राना खात्या कडेन कांयच उपाय जायना अशी कागाळ शेतकार करतात। मयूर नायकाचो रिपोर्ट। शेतां आमी न्हिवपाचें आतां आनी 2-4 दिसां भितर आमी शेत न्हिवपाचें जालें। आतां 8 दीस जाले शेतां सा दुकर सार काबार करताय आनी आमकां आतां राखपा आनी येना सगळें दुकरांनी काबार केला आमकां। आनी आमकां आतां खावपा जेवपा आमकां मेळपा इतलो लोक आमी उपाश पडटले म्हाका दिसता। आमचे फॉरेस्टा सांगलें आनी फॉरेस्ट कितें म्हणटा आमी शेत निवोन वता तुमकां सगळे पयशे आपूण फारीक करताय म्हणटा फॉरेस्ट सांगता आमकां। आमी लेटर केलो फॉरेस्टा एग्रीकल्चराक केलो सगळ्या मामलेदाराक लेटर केलो। हें आतां वायल्ड लायफ केलां आनी दुकरां राखपाचें गव्हर्मेंटाचें काम। गव्हर्मेंटाची दुकरां म्हणटात जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां राखची, आमी राखप न्हू तेंगेली दुकरां। आयज मारपाक गेले जाल्यार ते म्हणटा कितें आमगे दुकरां तुमी मारपा जायना म्हणटा ते, म्हणजे आमगे खावपा जाता आमी कितें खावपा मागीर। ह्या शेताचें जें येता वर्सभर आमगे जेवण पावता ह्या शेताचें जाल्यार हें आज जेवण पावना आतां आमी कितें खावपाचें। मिना धंदो बंद जालो, मिना धंदो भुरग्यांनी आमी मिना आतां तें बंद जालां तें भुरग्यांक कशें पोसपाचें त्या भुरग्यांनी। गव्हर्मेंट हे जनावरांक मारपा जायना म्हण ते फक्त ऑफिसांनी बसून सांगता कित्याक तांकां हे वाठाराक कांय खबर ना कितें जाता। आमी एक केसली परिस्थितीन शेत रोयता। सरकारा कडेन मागता जरी तर तुमचे रानदुकरांक वो आमच्या पोटाचें कितें आमकां तर मेळटलें जाल्यार तुमी ह्या रानदुकरांक तुमी ह्या शेतांतले पयस करूंक तुमी उपाय घेवचो। ओ माय गॉड, शूद्रजी रायझिंग आनी स्टुडंट ऑफ द इयर ह्या सध्या गोंयांत चालू आशिल्ले सिनेमाचेर बंदी घालची अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीन केल्या। ओ माय गॉडचो निर्मातो आनी कलाकार अक्षय कुमाराक इफ्फीचें उक्तावण करपा खातीर आपोवचो न्ही अशी मागणी करत जनजागृती समितीन आयतारा आयनॉक्सा लागीं निदर्शनां केली। इतले मजगतीं समितीच्या वेबसायटीवेली बंदी केंद्र सरकारान 2 म्हयन्या उपरांत फाटी घेतल्या। हिंदू जनजागृती समितीने आज निदर्शनचे आयोजन केलें आसा। तर त्याची मागची कारणां कशी की सध्या राज्यात 3 चित्रपट ओ माय गॉड, शूद्र रायझिंग आणि स्टुडंट ऑफ द इयर सुरू आसा। तर ती 3 चित्रपटातून हिंदूंची धार्मिक भावना दुखवली गेल्ली आसा। तर समितीची मागणी कशी आसा की हे 3 चित्रपटाचे प्रसारणाचेर गोवात बंदी हाडची। दुसरी मागणी कशी आसा की आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक
अक्षय कुमाराच्या हाती उद्घाटन जावपाचें आसा अशें जाहीर जाल्लें आसा. तर समितीने मुख्यमंत्रीक मागणी केल्या की ताका चित्रपट महोत्सवाक उद्घाटन समारोह आपोवचो न्ही. दुसरो म्हणजे गोंयांत अक्षय कुमार विरुद्ध तक्रार दाखल जाल्ली आसा धार्मीक भावना दुखोवल्याक. इफ्फी फिल्म फेस्टिवलान देवूळ म्हणून मराठी चित्रपट दाखोवपाचे आसा. ते चित्रपटातून हिंदूच्यो देव म्हणजे दत्त भगवानाची विडंबना करण्यात आयिल्ली आसा. तर समितीची मागणी आसा की ते चित्रपट प्रसारण करची न्ही इफ्फी फेस्टिवलान. 2 महिने सतत पाठपुरावा करावा लागला तर आपल्याकडे ते संघटन आणि विविध ठिकाणी प्रतिनिधी आहेत म्हणून शक्य झालं आहे. तर कदाचित एखादा छोटासा पत्रकार असला, छोटीशी संघटन असली तर सहज सरकार त्यांचा आवाज बंद करू शकते. तर आपण सगळं एक मेसेज घेऊया की कोणाच्याही संकेतस्थळावर प्रसिद्धी माध्यमाचे सरकारने काहीतरी अन्याय केला तर आपण संघटित मिळून वाचा फोडूया. घेऊया एक विसव.